ergani tanniya Tu semua kerta tuka erganita musu sumi mun manun kita Tu semua kerta tuka erganita musu sumi mun manun kita Moja somia moja deva moja somia moja deva Moja somia moja deva moja somia moja deva Hallelujah 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 आराधन हाव करता सुमिया सर पडून वंदिता धनिया आराधन हाव करता सोमिया सर पडून वंदिता धनिया आराधन हाव करता सर पडून वंदिता मोसो सोमी मुन मानून घेता आराधन हाव करता सर पडून वंदिता मोसो सोमी मन मानून घेता मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा Hallelujah 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 तुझी स्तुती गाता सुमिया तुका महिमा देता धनिया तुझी स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा देता धनिया तुझी स्तुती गाता तुका महिमा देता मोसो सोमी मुन मानून घेता तुझी स्तुती गाता तुका महिमा देता मोसो सोमी मन मानून घेता मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा Hallelujah 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 Hallelujah
हालेलुया हालेलुया दान समया स्तुति समया महिमा समया वाकणी समया जय जय समया नमस्कार समया हालेलुया 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 हालेलुया. एक घडीभर आमच्या सोम्याचेर आमची दिश्ट आमी दवरया. कीर्तन 18. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें बोळ. सर्वेस्पर म्हजें कडाप, म्हजें कोटें, म्हजो सडवंदार, म्हजो देव, म्हजें कडाप, हांव ताका शरण येता. सर्वेस्पराक स्तुती फावो, ताका हांव उलो मारता आनी म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. मोर्नाच्या लारांनी म्हाका वेडो गेलो, विनाशाचें आवर म्हजेर आयलें. पाताळाच्या दर्यांनी म्हाका रेवड गेलो, मोर्नाचे पास म्हजे मुखार आसले. म्हज्या आकांतांत सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली. आपल्या मंदिरांत हांव ताणें म्हजो ताळो आयकलो आनी म्हजी बोब ताच्या कानांत पडली. मोगाचे इश्टानो, दाविदाचें कीर्तन सर्व दुस्मनाच्या हातांतलो ताणें निवारलेल्याक एक स्तुती गीत म्हणले परी ही उतरां तो म्हणटा. सर्वेस्पर म्हजें कडाप, म्हजें कोटें, म्हजो सडवंदार, म्हजो देव, ताका हांव शरण येता. ही उतरां आमकां हर एकल्यांक देवातेय आमची दिश्ट दवरूंक, देवातेय आमची पाती आनी गुंडायन आसा करूंक आमकां आपोण दितात. ह्या वेळार त्याच सोम्याच्या पांयांतळी आमी सांगता जमल्या. हो थोडो वेळ ताचे सांगता उलोवंक, ताचे सांगता वांटून घेवंक, आमचें जिवीत ताचे मुखार उक्तें करूंक, आमच्या जिवितांत ताचो उखललेलो हात आमी अनुभव करूंक, नियाळूंक आनी प्रत्येक करून आमच्या दिसपट्ट्या त्या जिविताचेर ताचो आदार आनी कृपा मागोवंक. ह्या घडये तसो सोम्या मुखार आमी हर एकले आसा. तसो सोम्याचेर आमची दिश्ट आमी दवरन आसा. तसो सोम्याक आमच्या काळजांत हांव आराधन करया. तसो सोम्याचें हजरपण आमच्या मदें आमी मारून घेवया. तिबेरिया सरोवराच्या वेळेर जेन्ना जेजून आपोस्तलांक आजापी रितीन मासले मेळा शिकिल्ली, पेद्रून म्हणली ती उतरां, म्हजे सरशिलो पयसर सोम्या हांव एक पातकी मनीस. पेद्रू देवाचें हजरपण, जेजूचें हजरपण, तें दैवीक हजरपण वळखून घेता आनी ह्या उतरां रिफात ती भक्त तो उतरांनी उक्त्यान उसारता. मोगाचे इश्टानो, त्याच सोम्या मुखार आज आमी आसा. तोच आजापा करतलो, तोच बुजवण दितलो, तोच आमकां आदर आनी कृपा दिवचो, तोच आमच्या जिवितांत आमची दुकां पुसचो, आमकां सांबाळून व्हरचो. ह्या घडये आमचे समोर आसा. आमचे दिश्ट, आमच्या काळीस ताचेर आमी उबारया आनी आराधन करून गावया गीत बापाक नामान करता, आमकां समर्पिता, मोग तुजो करता. बापा नामान करता, आमकां समर्पिता, मोग तुजो करता. जेजू नामान करता, आमकां समर्पिता, मोग तुजो करता. पत्र्यांक नामान करता, आमकां समर्पिता, मोग तुजो करता, मोग तुजो
सो करता. समेस्त आमी बसया. आमचे दिश्ट येवकरिस्तांतल्या सोमयाचेर आमी दवरया. कित्तन 40 आनी 7 वळी एक आमकां सांगता, राष्ट्रानो ताळयो पेटा उल्हासाचे बोबेन देवाक जय जयकार करा, कित्याक महोन्नत सर्वेस्पर सगळ्या पृथ्वेचो वर्तो रायतो. कीर्तनकार आमकां देवाचें आराधन करूंक, त्याच महोन्नत देवाक ताळयो पेटोवन संतोषान आराधन करूंक आमकां आपणे दिता. युकरिस्तांतल्या सोम्या मुखार ह्या घडी आमी आसा. तोच जेजू क्रिस्त देवा बापाचें प्रतिरूप ह्या घडये ह्या उंड्यांत आमचे सवय आसा. ताचेर आमची दिश्ट दवरया, आमच्या काळिस्ताचे मुखार समर्पण करया आनी ह्या घडये ताका आराधन करण हें भजन गावंक आमी मुखार सरया. कोंकणी भक्तीक बूक 374 374 R26. सौम्याचे नाव पवित अमोली, सौम्याचे नाव पवित अमोली. नाव देवीची नाव मोलादी, नाव देवीची नाव मोलादी. सौम्याचे नाव पवित बोळादी, सौम्याचे नाव पवित बोळादी. आ आ आ आ आ गायता सदांच काळीस मोचे, गायता सदांच काळीस मोचे. जावं संजेचे जावं सकाळचे, जावं संजेचे जावं सकाळचे. सौम्याचे नाव हरसून गायता हांव, सौम्याचे नाव हरसून गायता हांव. सौम्याचे नाव पवित अमोलीक, सौम्याचे नाव पवित अमोली. नाव देवीची नाव मोलादी, नाव देवीची नाव मोलादी. सौम्याचे नाव पवित बोळादी, सौम्याचे नाव पवित बोळादी. दिंबेर तुका सौम्या गायता, दिंबेर तुका सौम्या गायता. जीवन मोजे आस भेटयता, जीवन मोचे आस भेटयता. तुजी तुजी सदा गायता हांव, स्तुती तुझी सदा गायता हांव. सौम्याचे नाव पवित अमोलीक, सौम्याचे नाव पवित अमोली. नाव देवीची नाव मोलादी, नाव देवीची नाव मोलादी. सौम्याचे नाव पवित अमोलीक, सौम्याचे नाव पवित अमोली. सौम्या सदांच मोजे संगीरा, सौम्या सदांच मोचे संगीता. कुष्ठवार तूं म्हाका
the songs of glories of our सौम्याचे नाव पवित्र मोले सौम्याचे नाव पवित्र मोले नाव देवीची नाव मोलादी नाव देवीची नाव मोलादी सौम्याचे नाव पवित्र बोलादी सौम्याचे नाव पवित्र बोलादी ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಮಚಿ ದಿಷ್ಟಮಿದವನ್ನ ಸಾವು ಮತ್ತು ವಸವಂಜಲಾದ್ಯ 22 ಓಳು 21 जेजूची उतरां जावन आसात चक्रवर्तीचे चक्रवर्तीक दिया आनी देवाचे देवाक दिया मत्तेवाच्या वांचेलांत हें गणीत जेजून जेरुसलेमाचो जैतेवंत प्रवेश जाल्या उपरांत आमकां वाचूंक मेळचें जावन आसा जेजू लागीं एक सवाल आयिल्लें तिरुवाबांचे सर्केंगी आनी ह्या वेळार जेजू तांणी वापरतलें एक नाणें विचारन तांचे मुखार एक जाप दवरता तर चक्रवर्तीचे लिपी वा रुपणें आसलें तें चक्रवर्तीक दिया आनी देवाचें देवाक दिया मग चिश्टानो देवाचें देवाक दिया म्हळ्यार अर्थ कितें आमकां हर एकल्यांक ही चिंताप आमच्या मतींत इल्लें गुंडायेन नियाळ करूंक आमकां आज आपोवणें आसा देवाचें देवाक दिवचें तितलें सुलाभगी आमी चिंतूंक पुरो हप्त्यांत एक वराची एक मीस सदांनी एक आमचो घरचे एक मागणें वा तेर्स कितें आसा इतलें हांवें केल्लेंच देवाचे देवाक दिल्लें बरी जाता पूण आमी पवित्र पुस्तकांत इल्लें गुंडायेन अध्याय करूंक पळयलें जाल्यार आमी पोरण्या सोल्ल्याक येता आसतना द्वितीनियम ग्रंथांत देवाचें उत्तर जावन आसलें सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या करणेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर हें उतर आमकां हर एकल्यांक एका रितीन देवाचें देवाक दिवच्याक एक चिंताप म्हणले बरी पोरण्या सोल्ल्यांतलें चिंताप आमच्या मुखार आसा नव्या सोल्ल्याक आमी पळयलें जाल्यार जुआंवच्या वांजेलाक आमी फाटी येता आसतना जेजूचें उतर जावन आसा जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उपादेश पाळटा आनी बाप ताचो मोग करता म्हणजे देवाचेर आमी ताचो मोग करता म्हूण दाखय तर आमकां एक वाट जेजून दाखयलेली जावन आसा हांवें तुवें उपादेश पाळच्या मुखांत म्हणजे देवाचें देवाक दिवचें म्हळ्यार न्ही केवल हो थोडो वेळ एका दिसाचो एका हप्त्याचो एक वर वा दिसाचे एक थोडी मिनटां हांवें म्हजें काम केल्लें तितल्यान हांवें देवाचें देवाक दिवंक शकता म्हूण आमी चिंतूं जाल्यार आज ह्या आराधना वेळार देवाचें देवाक दिवचें म्हळ्यार न्ही केवल तो वेळ बगार देव आमचें काळीज आशेता देव आमचें नितळ मौन आशेता सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या सक्तेन तुवें देवाचो मोग करचो आनी आमच्या जिवितांत तो मोग आमी आमच्या जिवितांत देवाचो मोग करचो न्ही केवळ थोड्या वांट्यांनी बगार संपूर्ण तरान आनी तेंच आज आमी नियाळोवचें जावन आसा देखून एक घडीभर आमच्या जिविताचेर एक घडीभर नदर घालचें प्रयत्न करया जंय खंय आमी आसा एक घडीभर आमच्या जिविताचेर नदर घालया देवाचें देवाक दिवंक हांव सकलांगी ह्या सवालाक एक जाप आज हांवें आनी तुवें आमकां वैयक्तीक रितीन एक नियाळ म्हणले बरी करूंक आमकां एक आपणे आसा देवाचें देवाक हांव दिवंक सकलांगी ती घडीभर हो नियाळ आमी करता आसतना मुखलें गीत आमी गायता आसतना आमचो नियाळ मुखारसून वचोन दी ताच्याक विशेश करून आमी हर एकल्यांनी देवाचें देवाक दिवचें ह्या नियाळाचेर आनी एकी सडीत गुंडायेन आमी अध्ययन करच्या मुखांतर सडीत रितीन देवात एकवटीत जावंक सगळ्या काळजान मोनान आनी सक्तेन ताचो मोग करूंक येवकारिस्तांतलो सोमी आमकां हर एकल्यांक ह्या घडये कृपा आनी सकत फाव करून दी म्हूण आमी मागया गव्या गीत पाण संको 88 88
काळीस मुझे सोम्याक वाकणता मोण मुझे ताका हरसिता मोगा जीवितिल्ल्या सोमेया जीवन मुझे सदा लालेता काळीस मुझे सोम्याक वाकणता मोण मुझे ताका हरसिता मोगा जीवितिल्ल्या सोमेया जीवन मुझे सदा लालेता मुक्तीन ताका हरसिताना शांती समाधान आमकां मेळटा भक्तीन ताका हरसिताना शांती समाधान आमकां मेळटा बेंबीरान आमची पोय सरता दैरासो तो स्पिरितू देता दैरान पोय सरता दैरासो तो स्पिरितू देता काळीस मुझे सोम्याक वाकणता मोण मुझे ताका हरसिता मोगा जीवितिल्ल्या सोमेया जीवन मुझे सदा लालेता मोगंताच्या त्यागायताना सगळी मोत आमची हळू जाता मोगंताच्या त्यागायताना सगळी मोत आमची हळू जाता सलवणी आमची पोय जाता संतोषाचो स्पिरितू मारता सलवणी आमची पोय जाता संतोषाचो स्पिरितू मारता काळीस मुझे सोम्याक वाकणता मोण मुझे ताका हरसिता मोगा जीवितिल्ल्या सोमेया जीवन मुझे सदा लालेता हालेलुया 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 एक घडीभर आम्ही दिबी घालया समया मुखार आमी आसा मत्तेव वाचेल अध्याय 10 ಓಳು 28 देवाचे उतर आमकां सांगता कुडीसो जीव काडतेल्याक भिये नाकात कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकचे नात बगार कूड आनी आत्मो दोनी कोंडांत नाश करूंक शकतेल्याक भियेया कुडीसो जीव काडतेल्याक भिये नाकात कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकचे नात बगार कूड आनी आत्मो दोनी कोंडांत नाश करूंक शकतेल्याक भियेया
मुगाचे इश्टनो जेसू मुखार आमी आसां. देवाचे उतार जेजूचे उतार आमकां मत्ते वाचोवांचेल अध्यायांतले वळ 28 आमी आयकल्लें ते उतार एक घडी भर आमच्या मतीक आमी व्हरया. ह्या संवसारांत प्रस्तुत काळार लोकां मदें आसची एक समस्या वा लोकांनी अनुभव करचो एक समस्या जावन आसा भें. भें मनशांतय विविध रितीचे भें आसा म्हणटात. आनी हें भें सबार पोटी आमच्या जिवितांत आमकां कश्टांत घालता. पूण जेजू आमकां आज भियेजय म्हणटा. पूण कोणाक भियेजय? नाश करतेल्याक न्ही वा कूड नाश करतेल्याक न्ही, बगार आत्म्या वयर कोणाक अधिकार आसा ताका आमी भियेजय. उत्पत्ती ग्रंथाक आमी फाटीं गेल्या जाल्यार हो आत्मो आमकां कोणें दिल्लो म्हणलें एक चिंताप आमकां स्पश्ट समजता. हो श्वास, हो जीव, हो आत्मो देवान आमकां दिल्लो. आनी देखून हो आत्मो आमकां दिल्लो फाटीं देवातय वेता. आनी देवातय वेता आसतना म्हजी आनी तुजी एका रितीन एक नवसरणी, एका रितीन म्हजे जिविताची हर एक गडितां नियाळ करचो वा आमच्या जिविताच्या वयर नदर घालन बरें आनी पाड सोदून काडचे एक वेळ म्हणलो आसा. ताका आमी जडती म्हणटा. जेजून ताच्या शिकोवणे वेळार विशेश करून आमची जडती जाता म्हणले चिंताप आमकां स्पश्ट करच्या खातीर जेजून जायते दाखले आमचे मुखार दवरलेले आसात. आनी मोगाचे इश्टनो आज परत जेजू आमकां ह्या जडते एक रितीन दिश्ट लावचे प्रयत्न करूंक आमकां आपोवणें दिता. कुडीचो नाश करतेल्याक न्ही, बगार आत्म्याचो नाश करतेल्याक. म्हणजे आमच्या आत्म्या वयर कोणाक राजवडकी आसा, अधिकार आसा, ताका आमी भियेजय. आनी ती सकत जावन आसा देव. ती सकत जावन आसा म्हाका आनी तुका रोसलेलो म्हजो रचणार. देखून एक बरं आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालता आसतना ह्या संवसारांत हांवें आनी तुवें देवाक भियोवन चलजय. देवाच्या नियमावळेक आमी बद्द जायजय. हें चिंताप आमच्या दोळ्या मुखार आज जेजू दवरता. जेजून ताच्या प्रगट मिसावांत देवा बापाची कुशी केली आनी हें जावंक पावलें ताचें मिसांव. मोरयेच्या जिविताक आमी नदर घालता आसतना तुजे कुशे प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणल्यार उतराकाल देवाच्या कुशेक संपूर्ण ती काल्तिमान दाखयता. आज म्हाका आनी तुकाय आमच्या आत्म्याचेर आमी नदर घालता आसतना म्हजो आत्मो देवा मुखार पावजय. तर म्हजो आत्मो यमकोंडाक न्ही, म्हजो आत्मो नाश जावच्याक न्ही, बगार म्हाका सासणीक जिवीत, म्हाका ती सुटका, म्हाका तो सोडवून हांवें न्ही तुवें अनुभव करीसय. तर हांवें न्ही तुवें देवाक खाल जावन जियोवचें निरंतर प्रयत्न ह्या संवसारांत हांवें करूंक आसा. जर हांव म्हजे सुकुशेन जियोवन आसा, आज एक म्हाका जेजू वॉर्निंग म्हणलें बरी. म्हाका एका रितीन म्हजे जिवितांत एक परत्यान हांवें वाट दुसरी करूंक, बऱ्या वाटेक हांवें एक वाट वा बदलावण करूंक आमकां आपोवणें म्हणलें बरें जेजू दिता. आज एक घडी भर सोम्या मुखार आमी आसा. आमी थोडी दिंब्यांनी आसा, थोडी आमी बसून आसा, जंयकय आमी आसा. आमच्या जिवितांत म्हज्या आत्म्या वयर हांवें नियाळ केला गी, वा म्हज्या आत्म्यातय हांवें दिश्ट लायल्या गी. ह्या संवसारांत हांव म्हज्या कुडीचो मोग करतां, हांव म्हज्या कुडीचो मोग करतां, पूण म्हज्या आत्म्यातय हांवें मोग दाखयला गी. आज ह्या सवालाक एक जाप पडले बरें नियाळ करूंक देवाचें उतर मत्ते वाचोवंजेला 10:28 आमकां आपोवणें दिता. एक घडी भर सोम्या मुखार अशी आमी तसो जेजूचो आदार आमी मागोवन घेवया, तसो सोम्याचो आदार आमी मागोवन घेवया. आमच्या जिवितांत न्ही केवल एका संगतीतय हांवें वंदोवन रावंक, बगार विशेश करून म्हज्या जिवितांत म्हज्या आत्म्यातय हांवें दिश्ट लावचें, म्हज्या आत्म्याच्या बरेपणा खातीर हांवें त्याग आनी सॅक्रिफायस करचें, म्हज्या आत्म्या खातीर म्हज्या पातकाच्या वडण्यांतावन हांवें पयस रावचें. असल्या पवित्रपणाच्या जिवितांत हांवें मेल वा मुखेलपण घेवंक, असल्या पवित्रपणाच्या जिवितांतय हांवें दिश्ट लावंक
ह्या घडये जेजूचो आदार मागोंक आमी मुखार सरया. ಭಯವೂ ಬಂದಾಗ ಮನವೂ ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ. ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ. ಭಯವೂ ಬಂದಾಗ ಮನವೂ ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತಂದಾತನೇ. ಭಯವೂ ಬಂದಾಗ ಮನವೂ ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಬದಲಾಗಿ ನಾನಿಡಲಿ, ಈ ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಬರಿದಾದ ಮನವನ್ನೇ ನಾನಿಡುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಬದಲಾಗಿ ನಾನಿಡಲಿ, ಈ ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಬರಿದಾದ ಮನವನ್ನೇ ನಾನಿಡುವೆ. ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ನಿಜ ಸರಿ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ. ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ನಿಜ ಆಸರೆ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ. ಭಯವೂ ಬಂದಾಗ ಮನವೂ ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ಭಯವೂ ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ, ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ, ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. समेस्त आमी उबे रावया. मुगाच्या इश्टानो देवाच्या उतराचो नियाळ करूंक आमकां समय आयती करया. आज देवाचें उतर आमी नियाळ करता आसतना आमच्याच जिवितांत आमचो मोग करचो म्हणल्यार कितें ह्या सवालाचेर एक जाप म्हणले बरी सोदून काडूंक आयचो नियाळ आमकां आपण दिता. देवाचें उतर शास्त्रान जेजू लागीं विचारलें वर्तो उपादेश खंयचो, आनी जेजूची जाप जावन आसली सगळ्या काळजान सक्तेन मनान देवाचो मोग कर आनी तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. वय देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग आमकां आपण आसा, पूण ताच्या की मोदेगात जेजूचें उतर तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. आमचोच आमी मोग करचो म्हणल्यार कितें? आज ह्या सवालाचेर एक जाप म्हणले बरी आमी नियाळ करूंक मुखार सरता आसतना हो नियाळ दिवचे आमच्या भावाचेर आयकुवचे आमकां आनी सांगतच ह्या आराधनांत भाग घेवन आसचे आमकां हर एकल्यांक तसो पवित्र आत्मो ताच्या जाणटेकायेंत बरोवन दी. त्याच देवाच्या मोगांत पेल्याच्या मोगांत आमचें जिवीत जियेत आसतना आमच्या जिविताचेर एक नदर घालूंक तसो जेजू आनी तसो पवित्र आत्मा आमकां हर एकल्यांक एक आदार आनी कृपा फाव करून दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया. देवाच्या उतराचो नियाळ करीच्याक पवित्र आत्म्याचो आदार मागोवंक मुखार सरया. मुझे तुझी पवित्र आत्मा, मुझे तुझी
पवित्र आत्म्या सदा काळजी देवाच्या आत्म्या सदा काळजी देवाच्या आत्म्या मोचे त्यांची ये मोचे त्यांची ये मोचे त्यांची ये मोचे त्यांची ये मोड मोचे नितळ कर चिंताप मोचे निर्मळ कर मोड मोचे नितळ कर चिंताप मोचे निर्मळ कर काळीस मोचे कालते कर जीवित मोचे बोळे कर काळीस कालते कर जीवित मोचे बोळे कर काळीस मोचे कलते कर जीवित मोचे बोळे काळीस मोचे कलते कर जीवित मोचे बोळे मोचे थैची ये पवित्र आत्म्या मोचे थैची पवित्र आत्म्या सदा काळची ये देवाच्या आत्म्या सदा काळजी देवाच्या आत्म्या मुझे दैची ये मुझे दैची ये मुझे दैची ये मुझे दैची ये हालेलुया 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 सा मातेवर म्हणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता 22వ ಅಧ್ಯಾಯ 37ನೇ ವಾಕ್ಯ ತಾವನು 39ನೇ ವಾಕ್ಯ जेजून ताका जाप दिली सगळ्या तुझ्या काळजान सगळ्या तुझ्या आत्म्यान सगळ्या तुझ्या मनान सर्वेस्पराचो तुझ्या देवाचो मोग कर होसो अतिवर्तो आनी प्रथम उपादेश आनी दुसरोय ताचे सारको तुजो करताय तसो तुजो पेल्याचो मोग कर देवाचें उतार हें वाकणी तुका क्रिस्त बस आमी आयकल्लें आतां आराधना वेळार पाद्र्यापान सांगलें देवाचें कितें आसा तें देवाक दिया आनी हाचे विशयंत गुंडायचो अर्थ आमी जाणा जाय म्हणून तांणी उलो दिलो दुसरी संगत तांणी सांगली भिये नाकात कुडीचो नाश करतल्याक भिये नाकात बगार ओत्मो आनी कूड दोनी नाश करूंक शकच्या देवाक तुमी भियेया आज पाद्र्याबान आराधना वेळार सांगल्या वरवीं बरी थंयसर एक उतराचो एक मदलो शब्द तुजो करताय तसो तुजो करताय तसो तुजो कसो करताय तसो मोग हांवें करूंक जाय म्हळ्यार म्हजो हांवें मोग करूंक जाय तुजो तुवें मोग करूंक जाय मोगाच्या न्हू देवाचें देवाक दिया म्हळ्यार पयलीं हांवें थंय उडास दवरूंक जाय म्हजी कूड म्हजो प्राण म्हजो आत्मो कोणें आमकां दिल्लो तो देवान दिल्लो जर म्हजी कूड म्हजो प्राण म्हजो आत्मो देवान दिल्लो तो देवाक दी जाय तर तो बऱ्या रितीन हांवें दी जाय हांवें थंयसर गार्डन तावन तोटा तावन एक फूल हांवें दिवचें जाल्यार देवान दिल्लें फूल सोमा पूण पाड आशिल्लें फूल देवाक अर्पिल्यार कितें जाता खुशी जाता गी कांय ना थंयच केल्लें ताका देवान दिल्ली तरकारी ताका देवान दिल्लें आनी तातूंत आशिल्ल्यो पाड आशिल्ल्यो ताणें दिल्ल्यो तें देवाक मानवो ना तें देवाक मानवो ना आज म्हाका तुका देवान कूड प्राण आनी आत्मो दिला हो हांवें मोगान सांबाळूंक आसा आनी तो हांवें देवाक अर्पिल्यार देवाक निजायकी प्रसन्न जाता आज आमी नियाळ कसो स्वार्थसो मोग न्ही मोगाचो न्हू स्वार्थसो मोग हांव सांगता ना आमी जाणाव दिल्ल्यांत आमी घेता कित्याक आमी सगळ्यां जाणां आसच्या प्रमाणे
जोर्दन न्हंयक एक थंयचें उदक गलिलिया सरोवराक येता आनी एक मिठाचे दर्यो म्हळ्यार डेड सी म्हणटा थंयसर वेता. डेड सी ह्या मिठाच्या दर्याक गेल्ले तें उदक थंयसर बरें जोर्दन न्हंयचें येता तरी थंयसर बसली खंयची जीव ना कित्याक त्या मिठाच्या दर्यांतावन उदक भायर सरत तसो वचना. पूण गलिलिया सरोवरांत थंयसर आयिल्लें त्या जोर्दानाचें उदक गलिलिया सरोवरांत आयिल्लें तें भायर वेता देखून थंयसर बऱ्यो बऱ्यो मसल्यो ह्या जीव आसा जिवाळ संगती आसात. मनशाच्या जिवितांत आमचे थंय स्वार्थान दवरल्यार आमी अभिवृद्धी जायना. त्या देखून उडास दवरया. आज आमी नियाळ करचो तो आपणाचो मोग, तो स्वार्थसो मोग न्ही. तर आमी कितें नियाळ करना आसा मोगाचेर, कितें आव्हान तो नियाळ करना आसा. उडास दवरूंक जाय. मस्तुबटी आमी विसरता आमकां रचलेलें देवान देवाच्या कुशे प्रमाणे जावन आसा म्हणून. आमी भियेता लोकांक ती कित्याक ते म्हणटात तूं काले मोट्टो म्हणटात. आमच्या म्हणण्यान मोट्टो कांय प्रेजन ना म्हणून. या तूं म्हणना म्हणूंक पुरो तूं आशिकपी, तूं सुबीत नाय, तूं लंबडी, या तूं खड्डे बरी आसाय, या तूं बड्डा बरी आसाय, या तूं धड्डो म्हणूंक पुरो, या बुद्ध म्हणूंक पुरो, या तुज्या कुटाम प्रेजन ना म्हणूंक पुरो. सबार संगती लोक तुजे विशीं सांगूंक पुरो. पूण तुकाच तूं तिरस्कार करन तें तूं मोतीन दर्शी जाल्यार लोकांनी सांगल्याच्या भियान तूं एक तिरस्कृत भावन तुकाच तूं पळयत जाल्यार तें देवाक खंडी जावन मानवाना मोगाचें न्हू. कित्याक हांव आनी तूं जावन आसा देवाचें मंदीर. कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पौल पयल्या पत्रांत 3रो अध्याय 16वें वाक्यांत अशें सांगता, तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडारकन आसा म्हूण तुमी नेणांत. जर एकलो देवाचें मंदीर नाश करता तर देव ताका नाश करतलो, कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तेंच मंदीर तुमी. देवाचो मोग करीसे तर देवाचो आत्मो म्हज्या आनी तुज्या जिवांत रावता तर ह्या मंदिराचो हांवें तुवें मोग करूंक आसा मोगाचें न्हू. आनी ह्या मंदिराचो जर तर हांवान तो मोग करीन जाल्यार हो मंदीर जिवाळ आनी खरयाळ आसता. ह्या जिवाळ आनी खरयाळ मंदिरा मुखांतर हांवान तो देवाक तें कितें दिवंक आसा तें दिवंक आमी शकतले. हांव मस्तुबटी मनशाक आसच्या त्या नकारात्मक चिंतपा वरवीं हांव सुबीत ना म्हूण बगल्यार म्हाका कोणूय एकल्याक सुबीत पळयल्यार कुडले म्हाका राग येता. म्हाका जर तर हांव मुस्तो एक व्यक्ती असंतुष्ट म्हळ्यार बेजारेन असो व्यक्ती, केदाळ कतीन असो व्यक्तीक कोणी म्हणे कुशेन डान्स केल्लें पळयल्यार ताका राग येता, ताका बेजार जाता. ह्या आपूण एक दुबळो म्हूण चिंतल्यार तांकां ग्रस्तांक पळयल्यार राग येता. अशें मस्तो संगती आसात मोगाचें न्हू. कित्याक असलें नकारात्मक चिंता आपूण मनशा लागीं आसा म्हळ्यार मनशा थंय आपणाचो आपूण मोग करना देखून तो आपणाक तिरस्कृत करता देखून उरलें की तिरस्कृत मनोभावान तो पळोवन आसा. मस्तुबटी खाजार जाल्यार उपरांत सोमा जाता म्हूण आमी चिंता, खाजार जाल्यार उपरांत सोमा जाता म्हूण आमी चिंता. आनी त्या देखून खाजारांत तो सगळो बोर मनीस घालता, तें जायचें हें जायचें आनी तें मेळनातल्या वेळार तिरस्कृत मनोभावान तो सगळो ताजें जिवन तो पाड करून घेता मोगाचें. कित्याक ताजें एक्सपेक्टेशन चड जावन आसता. निराशेन जायते लोक आसात. मस्तुबटी आमचें वाडावळ आमी आमचो मोग आमी करनातल्यान आमचें वाडावळ जाता आसतना कितें वाडावळ जायना, आमचें तकली, आमचें जाणवाय, आमचें खंयचीय वाडावळ जायना. त्या देखून कितें करतात, आमचे ओट्टो आशिल्ली मनशां तो वाडावळ जावनूच येता, तो ताजो मोग करता आनी तसो वाडावळ जाता. म्हजे सांगात आसले मनशांचें हाय लेवल डिस्कशन जाता, हांव उलयल्लें तांकां इरिटेशन जाता, इरार जाता. कित्याक हांव तितलो वाडावळ जावना जाल्यार म्हजे सांगाता ओट्टूक आशिल्ल्या सोमा SLCन आमी ओट्टो आशिल्ल्या, पूण आज ते व्हडले वाडावळ जाले, तांणी तांचो मोग केले, ते वाडावळ जाले. आनी हांगासर आनी एक व्यक्ती आसा तो वाडावळ जावना,
ताका आसलेल्या ल्हान संगते विशयान मात गोत्तू ह्या विशयी उलयतना तांकां इराड सुरू जाता आनी ते आचेतावन पयस जातात आनी परतान आमकां तिरस्कृत मनोभाव भोगता त्या देखून आमी हर एकल्यांनी वाडावळ जावची गरज आसा पूण वाडावळ जाता आसतना उडास दवरी सय वाडावळ जावचें म्हळ्यार आमी स्वता वाडावळ जावं पूण कितें सोदता आमी कितें सोदता हांव म्हजो मोग करतां म्हजें वाडावळ जावंक जाय हांव सोदतां कितें हांव सोदतां म्हणलें गरजेचें एक बरें एक म्हाका वांजेल्यांत वचता आसतना एक देवाचें शब्द आसा थंयसर हांगासर उत्पत्ती ग्रंथांत मोत 7 अध्यायांत 15 ते 20 वाक्य थंयसर हांवें पळयलें वचलें आनी थंय जावन आसा झुजे म्हळ्यार जाकोबाचो पूत झुजे थंय शेतान तो भोंवून आसतना एका मनशान ताका पळयलो आनी ताका विचारलें तूं कितें सोदताय हांव म्हज्या भावांक सोदतां ताणें जाप दिली उपकार करून ते खंय आसात म्हूण म्हाका सांगशी गी त्या मनशान म्हळें ते हांगा तावन गेल्यात आमी हांगा तावन दोतोनाक या म्हूण ताणें सांगिल्लें हांवें आयकलां देखून झुजे आपल्या भावांक सोदून दोतोनाक गेलो तांणी ताका पयस तावन देखलो तो तांचे लेगीत पावचे आदींच तांणी मसलत केली आनी जो जीव काडूंक निर्धार घेतलो त्या देखून मोगाच्यानो मुस्तपुटी हांवांतून सोदतां जिवनांत वयर येवंक पूण सोदिल्ली वस्तूच कोणाक खंयच्या संगतीक हांवांतून सोदतां तिस्स आमकां मारेकार जावंक साध्य आसा तिस्स कितें हांवांतून जिवनांत सोदतां ती आमच्या जिवितांत मारेकार जावंक साध्य आसा त्या देखून थोडे फावटी ल्हान मॅच्युरिटी आसना एक सोलो जायचे चली जायचे म्हणून सोदतात लव करतात आनी उपरांत सामसाच्या सुळयेंत पडटात सोदलें आनी मेळ्ळें ताणें चिंतल्या बरी पूण मॅच्युरिटी ना जाणवाय ना वट्टारे ताणें बरें म्हूण दिसलें आनी ती पोंडाक पडलीं थोडे फावटी सोदतात अधिकार सोदतात व्हडले मिनिस्टर जातात मिनिस्टर जावन खंयच्याक एका झाडांत पडटात जैलाक वतात जायतीं आमी उदाहरण आमी पळयलां मस्त मनीस सोदता आनी कितेंय मेळटा पूण तें ताका आव्हानांतूक व्हरून पावोवचें तो मनीस सोदता त्या देखून पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार म्हणण्याच्या पुस्तकांत 16व्या अध्यायांत 33 वाक्यान म्हणटा शहर स्वाधीन करतल्या प्रास स्वानियंत्रण आसलो मनीस बरो त्या देखून तुवें कितें सोदून स्वाधीन करताय तुजो मोग करताय कितून निजाय की खरो मोग करताय जाल्यार तूं शहर स्वाधीन करच्या पयलें तुज्या स्वानियंत्रण तुवें करूंक जाय स्वानियंत्रण करूंक जाय लैंगीक संगतींनी स्वानियंत्रण करूंक जाय खाणा पिवानान स्वानियंत्रण करूंक जाय आशा आकांक्षांत स्वानियंत्रण करूंक जाय उलोवच्या उतरांत सबार संगतींनी तुवें स्वानियंत्रण करूंक जाय वेळाच्या अभावान मोगाचे न्हू 3-4 संगती तुमच्या मुखार दवरता कशें आमी आमचो मोग करचें म्हणल्या विशयांत पयल्यान पयलें आमी हर एकल्यांनी आमच्या उतरांचें नियंत्रण आमी दवरूंक जाय जर तर हांव म्हजो मोग करतां म्हज्या कुडी असो म्हज्या प्राण असो म्हज्या आत्म्याचो मोग करता जाल्यार निजायक मोग करता जाल्यार म्हज्या उतरांचेर म्हाका नियंत्रण जाय पवित्र पुस्तकांत सामातेवाच्या 5व्या अध्यायान 33 वाक्य म्हणटा तुमचें उलोवणें जाय वय वा न्हय हाचे प्रास सडीत कितें आसल्यार तें देवसारांतावन येता कित्याक मुस्त उलयले मनीस समस्याक पडटात गे म्हणलें सवाल कित्याक मुस्त उलयले मनीस समस्याक पडटा म्हणलें सवाल मुस्त उलयतना आमी कितें उलयता म्हूण आमी नेना उलोवनूच वेता खुशी जाता आमकां पूण कितें उलयता म्हूण नेना आनी ह्या मुखांतर आमचे जिविताचे गूठ आमी भायर घालता मोगाच्यान मुस्त संगती जावंक पुरो आमच्या विशयांतलो आमच्या कुटुंबा विशयांतलो आमच्या मोगाच्या व्यक्ती विशयांतलो जायतलो गूठ आमी भायर घालता आनी पवित्र पुस्तक सांगता गूठ सांबाळचें निजाय
एक वर्त्या गरजेचे संगत गुट सांभाळचे वर्त्या गरजेची संगत आम्ही पळयलें जाल्यार सांलोकाच्या दुसऱ्या अध्यायांत 19व्या वाक्यांत थंयसर पळयत पुस्तक म्हणटा पूण मोरी ह्यो सर संगती आपल्या काळजांत जागोवन दवरून ती आटयतली ती कोणाय कडेन सांगूंक ना काळजांत जागोवन दवरून आटयता जेजू साहित्य संगती जाणा आसलो तरी पूण तो ओपारीने उलोवन आसलो तो ओपारीने उलोवन आसलो शिष्य सांगता कित्याक खातीर तो ओपारीने उलयताय कित्याक ओपारीने उलयताय तो सांगता हे गुट सगळ्यांक कळीत आसचें न्ही थोड्यांक मात्र कळीत आसूंक जाय सर्वेस्पर देवाचे मुस्त गुट आसात कोणाक कळटात कोण देवा लागीं लागशिल्लो संबंद दवरला कोणाक एकदम लागशिल्लो संबंद आसा त्या मनशाक मात्र देवाचे गुट कळीत जातात देवाचे गुट कळीत जातात त्या देखून आमी उडास दवरसय देवी सबार संगती गुटान दवरता जेजू ह्या संवसारांत सबार संगती गुटान दवरल्यो कित्याक हर एक संगत सांगची तसली न्ही खेदाळा गरज आसा तवळ मात्र त्यो सांगच्यो तसल्यो विशय जावन आसात त्या देखून कीर्तन 141 तिसरें वाक्य अशें म्हणटा सर्वेस्परा म्हज्या तोंडा मुखार एक राखणो दवर म्हज्या वोंटाच्या दारा कडेन एक पारेकाराक दवर अशें कित्याक तो कीर्तनगार तोंडा मुखार राखणो दवर म्हणटा पारेकार दवर म्हणटा कित्याक म्हळ्यार मुस्तमुटी आमचे मदें आसचे व्यक्ती आमच्या तोंडांत काडटात विशेष कितें बरें आसा पळय कितलें काडूंक साध्य आसा आमच्या तोंडांत काडटा आमच्या फ्रेंड्सां बरीं येतात आमच्या इश्टां बरीं येतात आमच्या कुटुंबादारांच्या मोगाची मनशां म्हळ्यार वतात आमचे तोंडांत भायर काडटात आनी आमकां पोंडाक देंवयतात आमी जाणाव हर एकलें जाणाव सामसांव बळिश्ठ मनीस देवान ताका तें बोळ दिल्लें उडास दवरा देवान ताका तें बोळ दिल्लें कसो तो चलवालो थंयसर आयिल्लें ताच्या जिवनांत दालयलां तें इतल्या मोग केल्लें बरें दाखयलें आनी पळयत पुस्तक म्हणटा नितीकर्त्या पुस्तकांत 16व्या न्यायकर्त्याच्या पुस्तकांत 16व्या अध्यायांत 6वें वाक्य म्हणटा दालेलान सामसाक म्हळें तुजी इतली व्हड सकत तुका खंय थावन येता आनी तुका कोसो बांदून गेलयत आनी तुका कोसो अशक्त करियेत हेंच सबार जण आमच्या जिवितांत करतात जशें त्या सामसांक म्हूण दिल्लें तें देवान तें दिल्लें ते देवाच्या महिमे खातीर ताका उपयोग जाता देवान दिल्लें देवाक ताका दिवंक शकना सुरू दिलें आखरे कितें जालें तोंडांत उलयल्लीं उतरां भली त्या चेडवाक खुशी करूंक ताणें सांगलें ताच्या तोंडांत ती उतरां भायर सरलीं कशें ताचे कॅस कट्ट केल्यार तो निर्बल जाता म्हणून सांगलें आनी तो चलवालो मोगाच्यान चलवालो आमच्या जिवितांत तुमी जाणात मुस्तो संगत्यो आमी सांगता हांवें खरी जें म्हूण चिंतलें सायबा हांवें आयडिया घाल्ली हांवें ताचे कडेन सांगलें ताणें घालनी जालें हांवें एक हॉटेल घालें जें म्हूण चिंतलें हो थंय हांवें 4 जाणां कडेन सांगलें ताणें हॉटेल घालनी जालें आनी ताणें लाभ काडलो ताणें नांव सोडलें म्हाका देवान ती जाणवाय दिल्ली ती जाणवाय देवान म्हाका म्हूण दिल्ली हांवें म्हजे लागीं दवरून ती कार्यगत करन देवान म्हाका दिल्ल्या जाणवायान देवान म्हाका दिल्ल्या आयडियांत देवान दिल्ल्या आयडियांत हांवें देवाक हांवें कितें कितें दिवंक आसलें पूण म्हाका कांय दिवंक जावना कित्याक म्हजे लागीं आसच्यो बऱ्यो आयडिया हांवें म्हाका दवरुनात हांवें सीद फटाफटा हांव तशें करता सांगून गेलो आनी कोणगे करनंत गेलो आनी म्हाका कांय ना जालें हांवें देवान दिल्लें देवाक दिवंक हांव शकना कित्याक म्हज्या जिवितांत मुझे म्हणलें हांवें तोंड हांवें जीब नियंत्रणां दवरुना मोगाचें न्हू कीर्तन 39 अध्याय पयलें वाक्य अशें म्हणटा हांवें म्हळें म्हज्या वाटांची हांव सत्राय घेतलो अशें हांवें म्हज्या जिबेन पाता करचो ना खोटो मनीस म्हज्या मुखार आसा पर्यंत म्हज्या तोंडाक बंदपास घालतलो एक कित्या खातीर तो बंदपास ताच्या जिबे घालता कित्याक म्हळ्यार ताजें विकनेस आमचें कितें उणेपण आसा म्हूण कळ्ळ्या कोडलें तें अनेकलो दुरुपयोग करता एकल्या जावन अनेकल्याक पाशार जावन तें दुरुपयोग करता
या मुजेडे कितें बोळ आसा म्हूण कळल्या कुडले एकल्या तावन एकल्याक वचून तें बोळ मुजे तावन कशें काडचें म्हूण तें पळोवन तें बोळ मुजे तावन काडटात. आनी अशें म्हज्या जिवितांत जें कितें म्हाका देवान दिल्लें हांवें तें देवाक दिवंक आसलें. हांवें म्हजो मोग करनातल्या वरें म्हजो हांवें मोग करनातल्या वरें हांवें तें म्हाका म्हूण दिल्लें दवरनो हांव ताजे वरवीं वाडावळ जायनातल्या वरवीं आनेक म्हजे तावन गेलें आनी एकल्याक मेळ्ळें आनी हांव कांयच प्रयोजनांतल्या व्यक्ती बरें जाता मोगाचें न्हू. या म्हजें तें आसचें कितें उणेंपण आसा तें सगळें आनी एकल्यान दुरुपयोग करना मनीस पोंडांत पडटा. त्या देखून आमी कशें कितें नियंत्रण करता म्हणलें गरजेचें. त्या देखून उपदेशक आपल्या ग्रंथांत 10व्या अध्यायान 20वें वाक्य म्हणटा तुज्या मनांत लेगून रायाचेर शिराप घाली नाका तुज्या निच्या कुडांत लेगून ग्रेस्ताचेर शिराप घाली नाका. कित्याक अंतराळाची सुकणीं खबर वयतात पाकाड्याचो दूत तूं उलयल्लें तें सांगीत. आमी थोडे फावटी आमच्या तोंडांतून थोडी येवन काडटात दुसोवचें आनी एकल्याक दुसोवचें तशें अशें म्हूण ताणें वचून आनी एकल्याक ताका सांगचें आनी ताणें आमकां लागून घालचें आनी ताजे उपरांत ताणें त्या मनशान मुखार दाखयना बरें उलयल्लें बरें करता आनी मागीर आमकां टप्प करून मान सोडटात. तो आनी ताजे इश्ट तें या ताजे इश्टिनी आमकां मान सोडटात मोगाचें न्हू. आमी खंयचीं उतरां उलयता कशें उलयता आमी जेंचें कोणाक सांगना ताका मात्र म्हणून पूण पवित पुस्तक म्हणटा अंतराळाची सुकणीं खबर पावयतात. सुकणीं अंतराळाची सुकणीं म्हळ्यार त्या खोट्यो सक्त्यो त्यो खबर पावयतात दुसऱ्यांक. तशे प्रमाणे पाकाड्यांचे दूत तूं उलयलें तें सांगतात त्यो सक्त्यो आमकां दोळ्यांक दिसनातल्यो सक्त्यो त्यो दुश्टा मनशां तें आसच्यो या आमचे ते हितैशी बरी आसच्यो व्यक्ती मनशां थिंस तें सगळीं खबर करून तुमकां त्या अचेतावन भायर घालूंक शकतात. त्या देखून हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय. आमच्या जिवितांत घूट हांवें तुवें सांबाळूंक जाय. जीब निजायकी आमी आमचो मोग करता जाल्यार सारक्या रितीन वापरूंक जाय. आनी पवित्र पुस्तकांत सांत जाकोबाच्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायांत 8वें वाक्य अशें म्हणटा तरी पूण जिबेक कोणाय वरवीं सादू करूंक साध्य ना एक उतावळी वायट ती मरेकार विकान भरलेली. त्या देखून उडास दवरया आमी हर एकलें आमचो आमी मोग करता जाल्यार आमचे घुटू आनी एकल्याक सांगून आमची जीब अनियंत्रीत जावन रावली जाल्यार आमकां खंडीत जावन आमी आमचो मोग करना. देवाक आमकां म्हूण दिल्लें देवान तें आमी देवाक दिवंक शकना आनी आमी अशें देवातावन आमी पयस येता मोगाचें न्हू. दुसरी संगत आमकां आमच्या जिवितांत मोगाचे इश्ट आसूंक जाय. निजायकी हांव म्हजो मोग करता जाल्यार म्हाका म्हजें म्हणलें इश्ट आसूंक जाय. जर तर म्हजें म्हणलें इश्ट ना जाल्यार म्हज्या मोगाचें मनीस ना जाल्यार हांव म्हज्या जिवितांत वाडावळ जावंक शकना. पवित्र पुस्तक म्हणटा सिराकाच्या ग्रंथांत 6व्या अध्यायांत 14वें वाक्य म्हणटा एक विश्वासी इश्ट एक गट आसलो जाका तो मेळटा ताका एक दिर्वेंस मेळटा. विश्वासी इश्ट इतली मोलादीक वस्तू ना ताचें मोल करूंक जायना. एक विश्वासी इश्ट जिविताचें वखात सर्वेस्पराची भिरांत आसल्याक तो मेळटा. जो सर्वेस्पराक भियेता तो खरें इश्ट करता कित्याक जसो आपूण तसो इश्ट. त्या देखून तुजी निजायकी तूं मोग करताय निजायकी तूं तुजो मोग करताय तुजे इश्टागात ಒಟ್ಟಾರೆ तुजे इश्ट आसनात. सारक्या मनशाक देव भिरांतेच्या मनशाक बरें करतलो मनीस तें तुजें इश्ट जाता. जर तर तें तुजें इश्टीन जायना तो तुजो खरो इश्ट जायना तुजें जिवन तूं तुजो मोग करनाय तूं होगडावन घेताय. त्या देखून पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता इश्टागतीच्या म्हत्वा विशयी जेजू सांगता सांजवांच्या 15व्या अध्यायांत 13 वाक्यान म्हणटा आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास वर्थो मोग दुसरो ना. जेजून आमकां इश्ट म्हणले कोण
आमचे खातीर जीव दिलो मोगाचे आमचे खातीर जीव दिलो उडास दवरया जर तर तुमकां असले इश्ट तुमच्या जिवितांत ना तर तुमकां खंयच्याय एका गरजेक साई करचें आसले इश्ट तुमचे थंय ना तर तुमी तुमचो खंडीत जावन मोग करूं ना कित्याक तुज्या वाडावळेक तुका खरें इश्ट इश्टिणी गरजेचें आनी जर तर तें नात तुवें तुजो मोग करूंक शकनाय तुज्या एरोगन्सा वरवीं तुज्या एटिट्यूडा वरवीं तुज्या नडथ्या वरवीं तुज्या उलोवण्या वरवीं सगळ्यांक तुवें पयस करून गेलाय तुका इश्टच नात तुवें तुजो मोग करूं नाय आनी त्या देखून तूं तुज्या जिवितांत समस्याक पडताय उडास दवरया आमच्या जिवितांत आमकां खरें इश्ट आमकां गरज आसा आमचो आमी मोग करता जाल्यार आनी एक संगत तिसरी संगत आमी उडास दवरूं जाय आमी कितें आमकां बरें लागता जिबेक बरें लागता तें आमी खाता जिबेक बरें लागचें खाता शिवाय कुडीक निजायकी कितें बरें आत्म्याक खंयचें बरें तें आमी खायना आमकां कितें जिबेक बरें लागता हें आमकां कितें खुशी खुशी करता तें मात्र आमी स्विकार करता आनी त्या देखून आमी सगळो समजें गरज आमचो मोग करता आसतना आमच्या कुडीक आमच्या प्राणाक आमच्या आत्म्याक खंयचें गरजेचें तसलें खाण तसलें वचपां तसलें पिंतुरां तसल्यो संगती आमी पळोवंक जाय आनी त्या दाळा आमचो प्राण आमचो कूड आमचो आत्मो घट जाता इल्लें न्हीद इल्लें एक्सरसायज हर एकल्यांनी आमी करता पूण सारके रितीर केली जाल्यार आमचो कूड आमचो प्राण आमचो आत्मो बरें आसता कांय मुस्त जाणां म्हाकाय तशें करता तुमकां मुस्त जाणां करनासतलें अर्जंट एकदम अर्जंट जाल्यार पुलीस आसात या मिलिटरी आसा आनी कोण पुरो आसात आमचो तो मांडोक आमचो आनी ते अर्जंट म्हणून आमी जेवनचें येना सारकें न्हिदचें येना सारकें कांय एक्सरसायज येना आमच्या जिवनांत कांय येना मनीस तो त्या मुल्याक पडल्या वेळार ताका पळोवंक घेवनची कोणी मनशां येनात त्या देखून आमचो जर तर आमी मोग करता जाल्यार खंडीत जावन हाचे विशयान गुमान दिवंक जाय त्या देखून सांग पावलो कोरिंथकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 6व्या अध्यायान 17वें वाक्यान अशें म्हणटा तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेणान घे तसोच तुमचे तें वस्ती करता न्ही देवानच ताका एक देणें कसो तुमकां दिला तुमी तुमचीच आस्त न्ही वर्तें मोल दिवन तुमकां विकतें घेतल्या देखून तुमच्या कुडीन देवाक महिमा दिया त्या देखून ही कूड ह्या कुडी मुखांतर हांवें देवाक महिमा दी जाल्यार ही कूड म्हजी सोमा आसा जाय जर तर म्हजी कूड तूं सोमाना देवाक हांवें कशें दिता पाद्र्या म्हणून सांगलें आनी गुणायचो अर्थ आसा देवाचें कितें देवाक दिया आनी असो गुणायचो अर्थ आमी समजून घेवची गरज आसा म्हणून आराधनार पाद्र्यापान सांगलें जर तर तुजी कूड सोमाना तूं देवाक कशें तूं कूड तुजी देवाक मानून घेवचे पर्यंत तूं दिवंक शकताय सादेंच ना तुजो प्राणच सोमाना जाल्यार तुजो कसो तूं देवाक दिल्लो तो प्राण देवाक तूं दिवंक शकताय तुजो आत्मोच सोमाना तर कसो तो आत्मो तुजो देवाक तो दिवंक शकताय त्या देखून पवित्र पुस्तकांत त्या कुडीच्या भलायके विशयांत आत्म्याच्या भलायके विशयांत उल्लेख करन सांजू हांव आपल्या तिसऱ्या पत्रांत दुसऱ्या वाक्यांत अशें म्हणटा मोगाच्या इश्टा तुजे आत्मीक भलायकी बरी आसले बरी तुज्या कुडीची भलायकी बरी आसो आनी हेर सर संगतींनी तुका बरेंपण लाभो म्हूण म्हजें मागणें कशें मागणें कुडीची भलायकी जाय आत्म्याची भलायकी जाय हें जावन आसा सांजुवांचें मागणें जावन आसा म्हणून तो सांगता कोरिंथकारांक बरयल्या 1 अध्याय 9व्या अध्यायान 27वें वाक्यांत सांग पावल अशें म्हणटा हेरांक हांवें स्पर्ध्याक आपोवणें दिल्ल्या बरींच उपरांत हांवूच उपकाराक पडनातलो जायन म्हणल्या भियान म्हजी कूड हांव धंडयतां आनी म्हजी कूड ती मुठी भितर दवरतां नियंत्रण गरजेचें जर तर नियंत्रण रहीत मनीस आसा तर तो खंडीत जावन सोलवाता ताजो मोग करूंक तो साकना आनी त्या खातीर हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय आमी थोड्यो संगत्यो मात्र आतां आमी नियाळ केलो मस्त संगती आसात आमचो आमी कसो मोग करचो म्हणून स्वार्थसो मोग न्ही आमी आमच्या कुडीचो प्राणाचो आत्मो कसो तो वाडावळ
कूड प्राण आणि आत्मो कशी चुरुक्क दवरची कशी वाडावळ करची हाचे विशयन जर तर आमी गुमान दवरी ना तर आमी खंडी जावन देवाक मानवंचे व्यक्ती जावन जियोंक असाध्य. म्हाका खुशी जाल्लें कित्याक म्हळ्यार वो वासाप वचता आसतना तो आमी मुस्तपटी आमी देवा आमी ध्यान करता कशें म्हळ्यार देवा असो मोग करीचे पेले असो मोग करीचे म्हणल्या विशयन आमी मुस्तपटीन ध्यान केलां मोगाच्यान. पूण जेजू अर्थ बरी सांगता पयलो उपदेश सांगता देवा असो सगळ्या तुज्या काळजान प्राणान आत्म्यान मोग कर म्हणून. दुसरें सांगता आसतना दुसरे ताजेच सारको म्हणटा उडासोऱ्या तो कसो तो आसा गी पयलो उपदेश दुसरोय ताजेच सारको तो ल्हान न्ही तोय ताजेच सारको तत्त प्रमाणे आसचो तो उपदेश. आनी तो कितें तूं जो मोग करताय तसो फस्ट पार्ट म्हजो हांवें मोग करूना जाल्यार खाली हांव पेले असो मोग करता जाल्यार थंयसर खंयगी चुकोन पडटा. हांव तुजो मोग करताय तसो बरोकरान म्हजो प्राण असो म्हज्या आत्म्या असो म्हज्या कुडी असो मोग करूंक सोमी जेसू उलो दिता. कित्याक हें तिनी दिल्लें देवान तें देवाकच तें आमी पाटी दिवंक आसा. आनी देवाक पाटी दिता आसतना बऱ्यांतलें बरें आमची कूड बऱ्यांतलेपणे आमचे प्राण बऱ्यांतलो बरो आमचो आत्मो सत्यवंतो बळादीक सुंदर बळादीक आत्मो हांवें तुवें देवाक दिवंक आसा. त्या देखून आज आमी देवा लागीं मागया सर्वेस्परा म्हाका म्हजो मोग करूंक म्हाका कृपा दी. सर्वेस्परा म्हाका तुज्या आत्म्याची सकत दी म्हाका म्हजो मोग करूंक. सर्वेस्परा म्हाका म्हजो मोग करूंक म्हज्या बोवारी आसच्या बऱ्या इश्टांक म्हाका दी. आनी ह्या मुखांत्र तांच्या सांगात हांवें रावून हांवें म्हजो बरो मोग करूंक म्हाका जायशें तांचे तावनी प्रेरण लाभचें आसलें म्हाका बरें इश्ट मंत्र फोव कर बरें कुटुंबादार म्हाका फोव कर. म्हजो मोग करूंक म्हाका अवकाश दिवचें आसलें कुटुंबाचे सांदे म्हाका दिवन दिता. ह्या मुखांत्र हांव आनी तूं देवाक समर्पिल्लें सुबीत फॉर्मबळाचें फुलां बरें आमचें जीवन सर्वेस्परा देवाक समर्पूंक जावं दी. आमेन. सर्गींच्या बापा संपूर्ण तरण आमकांच आमी समर्पण करता तुजे हाती. तुजें दैवीक हजरपण आमचे थंय आसा कर आमकां मारपाड कर. आमी तुजो मोग करूंक आनी संपूर्ण काळजान संपूर्ण मोनान संपूर्ण सक्तेन तुजो मोग करूंक कृपा दी. आनी त्याच प्रमाणे आमचो आमी मोग करूंक तुवें दिल्ल्या आत्म्याचें पोशण आमी करूंक तुवें दिल्ल्या कुडीचो आमी मोग करूंक आनी एक पवित्र जिणी जियोंक तुजो आदार आमकां लाभय. तशेंच आमच्या जिवितांत आमच्या बवऱ्यांच्या पेल्या सोयी मोग करचें काळीज आमचें थंय रस. तुजें दैवीक मार्गदर्शन आमकां लाभय आनी आमच्या जिवितांत एकामेका थंय माया मोगान जियोवची कृपा दिवन तुवें स्थापन केल्लें तें राज मुंदरसून व्हरची तुज्या सरकाराजाचे सांदे जावन आमी आमच्या जिवीत सारूंक आमकां कृपा लाभय म्हण मागता. आमेन. समर्पण करता सोम्या सगळो संवसार तुज्या हाती. सोम्या खंयसर द्वेश आसा थंयसर माया मोग एकवट शांती आसा कर सोम्या. दुस्मानकायेचे बी हर एकल्याच्या काळजा मनांत वाडोवन येवचें तें हुमटून काडन थंयसर तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेद्वारी परिवर्तन हाडन एकामेका मोगान मैपासान देखचें तसलें बरें मन हर एकल्या थंय रसून तुजी कृपा वत म्हण मागता. झुजत तळार आसच्या हर एकल्याक रक्षण लाभय म्हण मागता हांव. थंयसर आसची कळबण्याची अंतकाराची सावळी पुसून काडन
शांती समाधान स्थापन जावंक तुझो आदार लाभय म्हण मागता हांव संबंधित हर एका फुडाऱ्यांक तुजी कृपा लाभून तांचे थंय परिवर्तन आनी बरें मन रस म्हण मागता हांव सोम्या हर एक तराचे एकामेका थंय द्वेशुंचे काळीस तुज्या स्पर्शा वरवीं परिवर्तन करन थंयसर बदलावण हाडन सोम्या समाधानाचें वातावरण ह्या सगळ्या संवसारार स्थापन कर सोम्या आनी एकामेका मोगान देखूंक जाय जाल्ली कृपा लाभय म्हण मागता हांव हालेलुया 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 आमचे संगीतो आसाय सुखादुखान तू संगी आसाय जेजू दिवन तुजी सजा आमकां दिवन तुजी सजा आमची संगीतो आसाय सुखा दुखान तू संगी आसा जेजू देव तुजी सजा आमकां देव तुजी सजा मोगळा सोम्या आमकां हर एका बियेंतावन रक्षण लाभय सोम्या आमी तुजेर पातयेणी दवरूंक कृपा लाभय सोम्या त्या मारिफात आमच्या जिवितांत आमी फुड करच्या हर एका बियाच्या सन्निवेशांत आमकां तूं रक्षण लाभय सोम्या धैर्याचो आत्मो दिवन तूं आमकां आशिर्वादीत कर सोम्या तुज्या पवित्र आत्म्याचें बळ आमकां हर एकल्याक लाभून दैवीक मार्गदर्शना मुखांतर आमच्या जिविताची मेटां काडन तुजो पाटलाव करूंक जाय जाल्ली पवित्र आत्म्याची मजत आमा समेस्तांक लाभून आशिर्वाद से म्हण मागता हालेलुया 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 बेबिरांते आमकां दोस्ताना धैर्यान आमकां तूं भरताय जेजू दुस्मान आमकां वेडो घालतना जैत आमकां सोडून दिताय जेजू दुस्मान आमकां वेडो घालतना सैत आमकां सोडून दिताय जेजू आमची संगीतो आसाय सुखा दुखान तूं संगी आसाय जेजू देव तुजी सजा आमकां देव तुजी सजा मोगळ सोम्या आमच्या जिवितांत आमी विसवण करूंक आसतना सारकी विसवण करूंक कृपा लाभय सोम्या बरें आनी वायट आमचे मुखार आसतना आमी बरें विसूंक तुज्या पवित्र आत्म्याची मजत लाभून आशिर्वाद सी सोम्या थाळण्यांतावन आनी वायटांतावन आमकां तूं पयस दवर सोम्या हर एका घडये सारकें मार्गदर्शन आमकां लाभूंक तुजी कृपा लाभय सोम्या सोम्या जेजू आमच्या बोवारी आमच्या जिवितांत आमच्या हर एका व्यक्तीक आमी डिजर्न करन पारखून आमी तांचो सांगात जोडूंक जाय जाल्ली कृपा आमकां लाभून आशिर्वाद सी म्हण मागता हालेलुया 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 खंते साराया
बेसाराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजान तूं भरताय जेसू दुःखची उतरां काळजां तोपताना भोगसून कृपा तूं दिताय जेसू भोगसून उतरां काळजां तोपताना भोगसून कृपा तूं दिताय जेसू आमचे सर्गी तूं आसा सुखा दुखांत तूं संगी आसा जेसू देव तुजी ससा आमकां देव तुजी ससा मोगळा सोम्या समर्पण करता हांगासर असच्या प्रति एकल्याक तुज्या हातांत सोम्या हर एकल्याची काळजां मना जाणा असो देव तूं सोम्या जेजू हर एकल्याच्या जिविताचेर तुजो उजवाड फांकय सोम्या खंयसर अन्याय अनितीक वळख जाल्यान थंयसर न्याय नीत उखलून दवरूंक नीत मेळोंक तुजी कृपा लाभय सोम्या खंयसर आर्थीक संकश्टांनी संपडोन कश्टातात सोम्या थंयसर तुजी आशिर्वादां दिवन तांचे जीवन नंदन कर सोम्या खंयसर काजारी बेसांत मनस्ताप आसा थंयसर सोम्या तुज्या आशिर्वादा वरवीं बरें कुटुंबा जिवीत जिवंक तुजो आदार लाभय सोम्या भुरग्यांच्या वडावळीक गरज आसचे पवित्र पुस्तकाचे भावार्थाचे देण्यांचे शिकाप भुरग्यांक लांतावन मेळोंक आवय बापायक आशिर्वादीत कर सोम्या सोम्या जेजू आत्मीक तरान तुका लागीं सरोंक हर एकल्याक आमकां कृपा लाभय सोम्या हर एका पिडेस्ताचेर तुजो आशिर्वादाचो हात दवर सोम्या तुजी गुण करची सकत आमा सोमेस्तांचेर वळय सोम्या त्या मारिफात तुज्या स्पर्शा वरवीं हर एकल्यांनी बरी भलायकी जोडून घेवंक आनी तुजे थंय विश्वास दवरन तें आपणावंक जाय जाल्ले भावार्थाचें देणें आमा सोमेस्तांक लागून आशिर्वादीत कर म्हण मागता हांव Hallelujah, 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 ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಏಸಯ್ಯ, ಏಸಯ್ಯ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ मोगळा सोम्या समर्पण करता हांगासर सेवा दिवंक घेवच्या ह्या जागांक तुज्या हातान तुज्या पवित्रत्म्याच्या अभिषेकपण तांकां लाभोवन तांणी करसो वावर आशिर्वादीत कर सोम्या तांकां हर एका वाटेन तुजें मार्गदर्शन लाभय सोम्या पवित्रत्म्याच्या देळे फळांनी भरलेली जिणी तांची जावन मारपाट कर सोम्या जो कोणा खातीर ते मागतात सोम्या ती आशिर्वादां तांचेर वाळोवन येवंक कृपा लाभय सोम्या तांची सेवा सुफळ कर सोम्या लोकांतावन तांकां मोगमय पस मेळोवंक कृपा लाभय सोम्या सदांच तुज्या मुखामळाचो परजळ तांचेर फांकय सोम्या आनी तांणी चड आनी चड उर्बेन तुजी सेवा करूंक आनी साबार आत्मे तुजे सरशीन हाडूंक तांकां एक बळादीक अस्त्र जावन मारपाट कर म्हण मागता हांव hallelujah, हालेलुया हालेलुया अरे रे 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 शेर रा 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 hallelujah, hallelujah. Hallelujah.
जेसू सोडोय म्हाका जेसू निवार म्हाका जेसू निवार म्हाका जेसू सोडोय म्हाका जेसू आपोड म्हाका जेसू कोण कर म्हाका जेसू आपोड म्हाका जेसू कोण कर म्हाका जेसू सोम्या मुखार आमी आसा एक घडीभर आमची दिश्ट ताचेर उबारया खंय तावन मेळटा म्हाका आदार उबारलेल्या त्या जाग्यार तावन दुबारलेल्या त्या दोंगरार तावन मेळटा म्हाका आदार म्हणटा किर्तनकार सक्रामेंत आमचे समोर आसा उबारलेल्या जाग्याचेर त्या सोम्याचेर आमची दिश्ट आमी दवरया हे घडीभर आमचेच खातीर आमी मागया जेजू मुखार आमी आसा ह्या रादानांत आमी भाग घेवन आसा जंय खंय आमी आसा देवाचो आदार आमकां हर एकल्याक फावो जावं दी ह्या संवसारी जिवितांत देवा विणे ताच्या आदारा विणे ताच्या कृपे विणे आमी कितेंच करूंक शकना एकच एक केस दवो वाकाळो करूंक तूं शकनाय पवित्र पुस्तक आमकां सांगता सगळें ताचे मरिफात जाता सगळें ताच्या कृपेन मात्र भरता आज ह्या घडये हे घडीभर आमकां आमी ताच्या पांय तळी समर्पण करया मोगाच्या इश्टान आमकां आमी जेजूच्या पांय तळी समर्पण करया ह्या संवसारी जिवितांत आमी आशेतांव ते समाधान संतोष ददोसकाय आमकां फावो जावं दी आमच्या वावरांत आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तोच देव बरेपण दिवं दी आमकां हर एकल्यांक ताची जावन जियोवचे भाग आमच्या बावार्थांत तिरासान सांबाळूंक आमकां आदार फावो करूं दी कश्ट दुख सलवणी अनवारा पिडा शिडा मनस्ताप राग द्वेष बगणे येता आसतना असले सन्निवेशान आमचे जिवीत मुखार सुन वेता आसतना तसो सोमी आमकां सांबाळून व्हरून दी ताच्या कृपेन सक्तेन आमकां सर्वांक आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून ह्या घडये जेजूचो आदार आमी मागून घेवया जेसू ये जेसू ये जेसू ये सोम्या तूं ये जेसू ये जेसू ये जेजू ये सोम्या तूं ये आज ह्या वेळार विशेष करून मोगाचे इश्टानो बऱ्या पावसा खातीर आमी प्रत्येक करून मागोंक जाय वेळ उतर जाला बरो पावस आमकां मेळत जाय आसलो पूण देवाचो आदार आमकां निरंतरी गरज आसा आज सोम्या मुखार आसची आमी विशेष करून बऱ्या पावसा खातीर प्रत्येक करून आमी मागया कशेचे चटवटीक आरंभ जाल्यात सगळें आयतें जालां पूण पावस नासतना जावन हर एक व्यक्ती कश्टून आसा मोगाचे इश्टानो आज सोम्या लागीं प्रत्येक करून आमी मागया बावार्थान आमी मागया तसो सर्वेस्पर देव मनशा कुळाचेर दया दाखोवन दी तसो सर्वेस्पर काकुळदार देव मोगाळ देव आमचे वयर ताचो निरंतर कृपेचो पावस फावो करून दी प्रत्येक करून आमच्या दिसपट्ट्या जिविताक कृषेक आनी इतर कार्याक गरज आसचे तें मोलादीक उदक आमकां ताचे मरिफा निरंतरी फावो जावं दी मोगळा जेजू तुजे मुखार आसची आमी हर एकली त्या घडये बावार्थान पातयेनेन ही एक विशेष गरज सोम्या तुजे मुखार आमी दवरता आमची गरज तूं स्विकार कर तुज्या उदारपणान गरज आसा तो बरो पावस सोम्या आमकां निरंतर फावो कर तुज्या दयेन हे बरेंपण आमकां फावो जावं दी म्हूण सोम्या आमी तुज्या लागीं परतून मागता म्हज्या कुटुंबाक जेसू तूं ये म्हज्या संतोषाक जेसू तूं ये म्हज्या सुखाक जेसू तूं ये म्हज्या वावराक जेसू तूं ये जेसू ये जेसू ये जेसू ये सोम्या तूं ये मागया आमी विशेष करून जायत्या पिडेस्त भाव भयणींनी ह्या आराधना वेळार तांचे खातीर मागोंक सांगलेलें आसा बऱ्या भलायकेच्या देण्या खातीर मागोंक सांगलेलें आसा एक ल्हानशें बाळशें फाटलें एक म्हयन्या तावन आस्पत्रेंत आसा रुथ क्लेर म्हणलें एक ल्हानशें बाळशें एका म्हयन्या तावन आस्पत्रेंत आसा ताच्या बऱ्या भलायके खातीर निरंतर मागणें करच्याक ताच्या कुटुंबाच्यांनी आमकां आपण दिलां सांगत जायतीं जाणां कॅन्सर पिडे वरवीं इतर पिडे वरवीं कश्टून आसात हांतुळणार आसात आमच्या घरांनी आसात ल्हान व्हड पिडेनी मोगळा जेजू आमी कश्टून आसा
या घडये मंगळा जेसू दैविक वैजा आमची मागणी तू स्वीकार कर, आमचे हृदयान तू स्वीकार कर, आमच्या दोळ्यांतली दुखां तू पुसून काढ सोम्या. विशेष करून आम्ही मागता सर्व पिडेस्त भाऊ बहिणीक तुझ्या अमोलीक रक्तान नितळ कर सोम्या. ती आशेता ते समाधान भलायकी निरंतर कृपा तुझे तान फावो जाऊन दे. या घडये आराधना वेळार या आमच्या पंगडान सांगता मेळोन आम्ही मागून असा प्रत्येक करून बऱ्या भलायके खातीर कोण सक्कडी मागून असा मंगळा जेजू तुझी निरंतर कृपा सर्वांतय आम्हा सर्वांतय वळून येऊन दी म्हणून सोम्या. निरंतर आम्ही तुझ्या लागी परतून मागता. पीडे पडताना जेसू तो ये, कष्टार असताना जेसू तो ये, निराशी सताना जेसू तो ये, कठीण बुडताना जेसू तो ये, जेसू ये, जेसू ये, जेसू ये, सोम्या तू ये. सोम्याची बेसांवां घेवंक आमी आयतीं जावया. येद्या सक्रामेंता सुस्तांग नमन करूया, पूर्वीला त्या रूपबोधला नव्यो रीती आदर्या, सर्वोन्वेच्या अस्कत्विश्व्या बावटाची बोलतिम्या, जशी बापा तशीच पुता, उल्हासानी स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना, एका स्थळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावाडता. आमेन. हे देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सर्वणी सफळ सदां समचित आमी बोगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेता निराश करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन.